प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 11वो विसवोर वोड 27 ते 33 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 11 वर्सेस 27 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते परतून जेरुजालेक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल यादीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात. आनी तेन्ना कसल्या अधिकारांत हांव अशें करतां तें तुमकां सांगतलो. जोआवाचो बातिज खंयथावन आयलो, स्वर्गांतावन ओ मनशांतावन? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतावन अशें आमी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक ताचेर भाव ठेवलो ना? पूण मनशांतावन अशें आमी म्हणटले, जोआव खरो प्रवादी म्हूण सगलो लोक मानतालो देखून ते लोकांक भियेले. ह्या पासत तांणी म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांव ह्यो वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता कितें घडटा तें. धर्मशास्त्री आनी फारिझ्यो जेजू कडेन येतात आनी जेजूक विचारतात, तूं कोणाचे पदवेन, कोणाच्या अधिकारान ह्यो सगल्यो वस्तू कोत्ताय? भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो जेजू कोत्तालो आनी एक व्हडली वस्त जी ताणें केल्ली, ही ताणें सारकें देव मंदीर नितोळ केल्लें. थंयचो लोक पारव्यांक विकताले, थंयचोर दुडवांनी काम कोत्ताले आनी ज्या जाग्यार देवाक महिमा वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक जाय त्या लोकांनी आतां पयशांचो धंदो विकपाचो धंदो कोमेस केल्लो. आनी जेजू थंयसर पावना फुडें देव मंदिरान सगल्यांक भायर घालता. ते जी मेजां आहलीं त्या दुडवाल जो लोक दुडू घेतालो जी मेजां सगळीं ओतोवलीं सगळीं आनी तांकां सगळे भायर धाडले. आनी भाव भयणीनो, हे धर्मशास्त्री आनी फारिझ्यो जे हें आयकतात की जेजून कितें केलां तें, कित्याक आतां खूब दुस्पट जाली थंयसर, ते आतां जेजूक म्हणटात, तुका कोणें अधिकार दिला ह्यो सगल्यो वस्तू करपाक? भाव भयणीनो, हो अधिकार कित्याक हो हें विचारतात जेजू? कित्याक जेजू आतां लोकांक शिकयतालो, मिलाग्री करतालो, दिनवासाच्यो पेखोवणी करतालो. आनी भाव भयणीनो, लोक आतां ह्या फारिझ्यांक धर्मशास्त्रीक सोडून, देव मंदीर सोडून आतां जेजूच्या फाटल्यान लागतले. आनी जेजू प्रायेर मागीर दोंगरा वयर शिकयतालो, वसारांनी लोक ताच्या फाटल्यान येतालो. आनी आतां हे धर्मशास्त्री आतां एकदम भिरांतीन आसात. ते पळोवन ते पळयतात की सगलो लोक जेजू फाटल्यान धांवता. आतां जेजूक आतां त्रासान उडोवपाक ते आतां सोजमतात की जेजूक कोणें अधिकार दिला ही सगळी वस्तू करपाक. म्हणटकीर जेजू तांचो जबाब दिवचे पयलीं तो तांकां एक प्रश्न विचारता. तो म्हणटा, जोआन बातिस्तान जो बातीस दिला तो खिचोत्तान येयलो, स्वर्गांतल्यान येयलो ओ मनशांतल्यान येयलो? तुमी हाचो जबाब म्हाका दियात. आनी तेजे उपरांत हांव तुमकां सांगता कोणें म्हाका अधिकार दिलो तो. भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय पळयात कशे भाशेन. जेजूक जाणो आहलो कोणाचे पदवेन काम करतालो, कोणान ताका अधिकार दिलो, ताचे सर्गीच्या बापान तो देव आसलो. पूण तांकां ह्या मनशांक तांकां सांगपाक की देवान ताका अधिकार दिलो ते मानपाक तयार आसचे नासले. म्हणटकीर जेजू आतां तांकां आपल्याच जें तें ताणें सारकें करूं ना ताजे वयर तांकां प्रश्न विचारता. म्हणटा जोआन बातिस्ताचो जो बातीस जेजू बातीस दितालो, जोआन बातीस तो स्वर्गांतल्यान येयलो मनशांतल्यान येयलो हें म्हाका पयलें सांगात. आनी भाव भयणीनो, हे धर्मशास्त्री आनी फारिझ्यो जोआन बातिस्ताक मानूंक ना. ते जाणो आसले की लोक ताका एक प्रवादी म्हूण मानताले म्हणून ते आतां चिंतात. आमी म्हणीत जाल्यार तुमी तें स्वर्गांतल्यान येयलें जाल्यार जेजू म्हणटलो आहलो तांकां, तुमी जोआन बातिस्ताचेर कित्याक सोत मानूंक ना? आनी
ते ते म्हणिल्ले मनशा खान येयलो बातीस ते लोकांक भियेताले. तर लोक ताका जॉन बातिस्ताक एक प्रवादी म्हणून मानताले. ते जेजूक येता आनी म्हणटात आमी नोको. आनी जेजू तांकां म्हणटात हांवूय तुमकां सांगचो ना कोणाच्या अधिकारान हांव हें काम करता तें. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां सांगूंक सोदिनासलो काय. तांकां सांगलें जाल्यार ते आयकपाक तयार नासले. ते आयकपाक तयार नासले. ते जेजूक मानूंक तयार नासले. ते समजताले की ते व्हडले लिडर म्हणून. आनी भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय, जेजूचो अधिकार ते पळयतात त्या दिसा आनी ते शेणोन थंयसरले पयस जातात. 2000 वर्सां जावन आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, कितले फावटी आमी देवाचे भुरगीं म्हणून आमी आतां देवाचें उतर शिकल्या म्हणून, पवित्र आत्मा आमच्या सांगता म्हणून आमी देवाचें उतर परगट करता, मिलाग्री करता, आमी दुसऱ्यांक पेकोणी दिता, अजापां जातात जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता तेन्ना. आनी खूब लोक येतात आनी म्हणटात कोणें तुका अधिकार दिला, कोणें तुका सांगलां अशें परगट करपाक, कोणें तुका सांगलां की जें तूं कोत्ताय तें तुका कोणें अधिकार दिला म्हणून. तेन्ना भाव भयणीनो, तांकां तांचे आड वेसच्या सुवातेक आमी तांकां फकत सांगूंक जाय हांव जावन आसा जेजूचो पाटलावदार, पवित्र आत्मा म्हजे कडेन आसा. आनी मोगान आमी तांकां सांगूंक जाय की आमी जें कोत्ता जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या आदारान कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मोगान लोकांक सांगता, तांकां बरे भाशेन देवाचें उतर शिकयता, तांकां उतराची सजमणी दिता आनी उतराची सजमणी घेवन लोकांक आतां पेकोणी आनी सगळें बरेंपण देवाचें फावो जाता. तांकां सजमणी मेळटा कशे भाशेन देवाचें राज चलता तें. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी खरेपणी तांकां दाखयता की हो जो अधिकार आमकां दिला, मनशाचो अधिकार न्हय, पूण हो देवाचो अधिकार, हो पवित्र आत्म्याचो अधिकार. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमाचे आमी नियाळ करता, आमी जेन्ना देवाची भुरगीं जाल्या, आमी खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर अणभवला, देवाचो मोग अणभवला. हो मोग अणभवला तो दुसऱ्यांक दिवपाक, दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवपाक, तांकां भावार्थ शिकोवपाक, तांकां जेजूच्या मोगान वाडोवपाक आनी देवाचें राज कशे भाशेन चलता तें ताजे वयर देवाच्या उतराचेर तांकां सोंपेपणी तांकां शिकोवन दिवपाक हें आमी सुरवात करुया. एक एकल्याक आमकां ही अधिकार दिला जेजून, एक एकल्याक आमकां हें काम दिलां देवाचें उतर परगट करपाक. हेंच करपाक आयजतान आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सुरवात करुया आनी जेजूचें राज वाडोवपाक आमी भायर वसया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया आनी एके भाशेन दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिवया. हेंच करपाक आयजतान आमी फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.